एजिकेल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्पूर देव अशें सांगता, हांवूच म्हज्या हिंडाक राखतलों, आख्या हिंडाची सोद करतलों. जोळी मोळी शिंपडलेल्या शेळ्यांक सोदतले गवळ्या भाशेन हांवूय म्हज्या शेळ्यांक सोदून काडटलों. दुवरेन आनी दाट काळोखाक लागून जोय जोय त्यो सांडून गेल्यात, तोय थावन हांव तांकां सोडयतलों. ज्या देशांनी त्यो पावल्यात त्या देशांतल्यो हांव तांकां भायर काडटलों आनी सगळ्या देशांतल्यो एकठांय करून तांच्या खाशा गांवांत हांव तांकां परतून भितर काडटलों. इस्रायलाच्या दोंगराचेर जोरी लागीं आनी लोक रावतल्या जाग्यांचेर हांव तांकां चरवाक व्हरतलों. बऱ्या हिरव्या चोरवान हांव तांचें पोट भरतलों. इस्रायलाच्या उंचले दोंगर तांकां चोरो दितले. थंय बरो चोरो आसलेले जमनीर त्यो विसव घेतल्यो आनी इस्रायलाच्या दोंगराचेर तांकां उत्तम चोरो गावतलो. हांवूच म्हज्या शेळ्यांक चोरयतलों आनी तांकां आड पडश्यो करतलों. अशें उलयता तो दोनी सर्वेस्पूर. सांडलोल्याक हांव सोदतलों, दुखवलेल्याचे गाय बांदतलों आनी ओसोक जाल्ल्या तिका गोट करतलों. मोटी आनी मजबूत आसा तिकाय राखतलों. हांव तांचो खरो गवळी जातलों. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. 5वी चार तुजी चोरवनां, थंय म्हाका विसव तूं दिता. थंड उदका सोरी पावयताय, थंय म्हज्या ओतम्याक जीव भरताय. मान राखूंक तुज्या नांवाचो, नीज मार्गान म्हाका चलयताय. सबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. काळोखांत खोड्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना लागींच तूं आसाय, म्हजेशी सदां उबो तूं. सांगाती दांड्या कोंक्या सयत गोठाय धीर म्हाका तूं दिताय. सबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. ओजाप जावन दुस्मान पळयतात, रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय. दोमदोमीत माथ्यात तेल घालताय. बोळेपण करपा दिसान दीस घोसघोशीत म्हजेर देंवतली. देवदानां तुज्या मोगाची. सबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. सासणाचें बिराड म्हाका गावलें, ओचित्र गोर म्हज्या देवाचें, हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचें. सबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. बागेवन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटीवेले वाचप. भाव भयणीनो, बरवसो आमकां फटयना, कित्याक आमकां दिलोल्या पवित्र आत्म्या उद्देशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतला. कितेंच करूंक आमकां सोकोत नासली तेन्ना क्रिस्तान ताचो नेमलोलो वेळ पावतोच खोट्या पासत आपलो जीव दिलो. एका बऱ्या मनशा पासत कोणूय एका वेळार मरूंक फुडें सरलो जाल्यारूय खरेंच म्हणल्यार प्रमाणीक मनशा पासत लेगून जीव दिवंक कठीण. पूण आमी पातकी आसल्यो तेन्ना लेगून क्रिस्त आमचे पासत मेलो आनी अशें देवान आपूण आमचो मोग करता म्हूण दाखयलें.
ताच्या रोगताक लागून आतां आनी प्रमाणीक जाल्या म्हणटच ओदीकूच तो आमकां देवाच्या क्रोधांतली निवारतलो. आमी आजून दुस्मान आसल्यो तेन्ना आपल्या पुताच्या मरणा उद्देशी देवान आमकां लागीं काडल्यान म्हणटच आतां आमकां लागीं काडल्या उपरांत ताच्या जिविता उद्देशी ओदीकूच तो आमकां तारण दितलो. तितलेंच न्हय, ताचे वरवीं आमकां आतां लागीं काडल्यान देखून आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उद्देशी देवा सोवें आमी खुशाल आसांव. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. Soy solvis fora, soy solvis fora, soy solvis fora, soy solvis fora. जेजू म्हणटा, हांव बरो गवणी. हांव म्हज्या शेळ्यांक वळखता आनी म्हज्यो त्यो शेळयो म्हाका वळखतात. Soy solvis fora, soy solvis fora, soy solvis fora, soy solvis fora. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून फारिसेवांक एक वपार सांगली. तुमचे मदें कोण एक 100 मेंढरां आसलेलो मनीस, तातूंतलें एक मेंढरूं सांडत जाल्यार ती न्हंयान न्हय रानांत सोडून एक सांडलां तें मेळोसोर ताका सोदूंक वचनासतना रावत आनी तें मेळ्ळ्या उपरांत तो खुशाल जावन ताका खांदार मारता आनी घरा पावतोच इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन तो म्हणटा, म्हजें सांडलोलें मेंढरूं मेळ्ळें म्हूण म्हाका परबी दियात. तेच भाशेन हांव तुमकां सांगतां, जिवीत बदलपाची गरज नासलेल्या न्हंयान न्हय बऱ्या मनशा पासत संतोश जाता त्या ओन ओदीक एक वायटोवो मनीस जिवीत बदलीत जाल्यार संतोश स्वर्गार भोगतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आयचें शुभ वर्तमान जेजूचे मोयपाशी आनी मोगाळ काळीज दाखोळ करता. जे सांडलोल्या एके शेळे फाटल्यान वेता आनी मेळटा तेन्ना खुशाल बरीत जावन ताची समारंभी करता. बरो गवळो आपल्या शेळ्यांची राखण करूंक आनी आपलो जीव दिवंक सदांच तयार. जेजूच्या काळजाचो संतोश म्हणल्यार सगल्यांक मोगान वेंगोवंक आनी सांबाळूंक. जेजूचें काळीज कांट्यांनी रोमलोलें आसा. बाल्यांनी आसपास विणले आनी खुर्सार कोश्टवतात तरी आसतना पातक्यांच्या मोगान आनी मोयपासान भरलेलें. आयज आमी जेजूच्या काळजाची परब सुमारंभतांव. जेजून आपलें काळीजूच न्हय पूण आख्खें जिवीत आमच्या पातका पासत खुर्सार मोपलें. आयच्या शुभ वर्तमान सांडलोल्या मेंढराची खबर सांगता. तर त्याच परी आमी आमचें पातकी जिवीत बदललें जाल्यार आमकां स्वर्गार बापाची मजुरी मेळटली हें आस्वासन दिता. तर आयज आमचो थाराव जावन दी. आमचें काळीज जेजूच्या काळजाक भेटोवन आमच्या जिवितांतलें पयस वचून सांडलोल्याक सोदून काडूंक वावरुया.